ही सोनशेची ल्हान ल्हान भुरगीं ज्या वयार घरा अभ्यास करप आनी खेळप त्या वेळार तांकां वाळपयच्या पुलीस स्टेशनार येवंक घोशणा कित्याक दिवच्यो पडटात काय? सोनशेच्या गांवकारांनी मायनिंग येरादारीचे ट्रक आडायले आनी चक्र सुरू जालें। फाटल्या मंगळारा सोनशेच्या लोकांनी गांवांतलो मायनिंग ट्रान्सपोर्ट आडायलो। वाळपय पुलिसांनी गांवच्या लोकांक बायलां सयत भितर उडयले। उपरांत वाळपयच्या JMFC कोर्टान गांवच्या 45 जाणांक 14 दिसांचे न्यायालयीन कस्टडीत कोलवायचे जेलीत धाडले। सद्याक सोनशेचो सुमार अर्दो गांव कोलवायचे जेलीत। वाळपय जी भुरगीं मोर्चा घेवन आयल्यात ती तांच्या आवय बापायक घरात धाडात न्हय। माझे नाव रामाश गावडे। म्हाका माझी मम्मी पप्पा ना ती थंय आहा, त्या खातीर म्हाका पळोवपाक कोण ना, त्या खातीर म्हाका मम्मी पप्पा जाय घरा कडेन। सोनशेच्या लोकांक जामीन ग्रांट जाला, मात कोर्ट श्युअरिटी म्हूण 10,000 मागता। 45 जाणांक अटक जाली। 10,000च्या हिशेबान 45 जाणांच्या जातात 4.5 लाख। इतले पयशे दिवपाची ताकद ना म्हूण लोक अजून कादये। आनी पयशे कित्याक भरपाचे? आमी कोणाचो खून केला काय कितें म्हूण तांचो आर्ग्युमेंट। आयज जो आमचो मोर्चा हाडला वापे पुलीस स्टेशनार, ताका कारण अशें कितें आयज जे आमचे सोनशे लोक आसा तांकां सगळ्यांक चडशे जाणांक हांगा उडयल्ले आसा कोलवा जळी। त्या कारणान तेंचो आतां हे भुरगे जे तुमकां दिसता सगळे तेंचो आवय बापूय कोण ना घरा कडेन। थोड्यांची अशी परिस्थिती आसा की थोड्यांच्या दारांक कुलपां लायिल्लीं आसा। आतां ह्या भुरग्यांक म्हाका सांग कितले दीस म्हणून कोण पोसतलो? तेंचे हाल जाल्ले आसा सद्या। त्या कारणान एक तरी आतां तेंच्यांनी पुलिसांनी काम करपाचें, तेंच्या आवय बापांक गेला कोलवाळे थंय तांकां घालपाचें, नाजाल्यार ते डेली अशें येवन हांगा बसतले हे भुरगे। हेंचे कितें तो सरकारान तोडगो काडचो जाता ते हितून। आनी एक म्हटल्यार तेंच्यानी जे पयशे भर म्हटल्यार ते पयशे आमचे कडेन भरपाक ना। कित्याक ज्या आमचे जे STचे समाजाचे चडशे लोक आसा कसलोच तेंच्यांनी अत्याचार कितें केला ते सांगचे तेंच्यांनी, ऑफेन्स कितें केला, कसलो ऑफेन्स लावन तुमी तांकां भितर उडयला आनी इतले पयशे भरपाक कोणा कडेन ना। आनी हे जे भुरगे आसा तेंचे एकटे आवय बापूय घरा कडेन ना, तेंच्यांनी आतां कितें करपाचें? आवय ना बापूय ना। आतां ही दोगां तिगां आसा तांकां इतले दीस जाली पळयता, जेवणाचे हाल सगळे हाल जाल्ले आसा। आतां येयल्ले आसा तांकां दोतोर घेवन धांवपाक पडटा, कितें करपाचें हे सरकाराक विचारता आमी। बेलआउट जावपाना तुमचे? बेलआउट आमी कोणूच करचे ना, कित्याक आमी कसलो ऑफेन्सूच करून नाल्या बेलआउट करपाक आमी कितें कोणाचो मर्डर केला हांगासर? आपल्या हक्का खातीर झगडला आमी। एक आमचो मेन आसलो तो उदकाचो प्रश्न। इतले वर्सां आमी कंपनीन मागता, उदकाचो प्रॉब्लेम आसलो आमकां। आतां 6-7 कंपनी चलता जाल्यार उदकाचो तांकां प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करपाक जायना। सेकंडली म्हणटा एम्प्लॉयमेंट। आतां इतले गांवांत म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 35 तरी लोक आसतले जेंकां ते काम दिना, भायल्या लोकांक हाडून ते कामाक भरता, गांवांतल्या लोकांक कामाक घेयना। तितली तेंची पॉलिटिक्स चल्ला हांगासर। सोनशेच्या लोकांनी मायनिंग ट्रान्सपोर्ट कित्याक आडायलो आसुये? तांच्यो मागण्यो तरी कितें आसुये? गांवच्यो सगळ्यो बांयो आटल्यो। कांय टँकरांतल्यान उदक येता, मात तें पिवपा सारकें ना। लोकांक टँकराच्या उदकान त्रास जावंक लागल्यात। मायनिंग ट्रान्सपोर्टाच्या धुल्लान गांवांत भलायकेचे प्रॉब्लेम। गांवांत एक दोतोर दियात म्हूण लोक मागता। कंपन्यो मीन काडटात, मात गांवच्या तरणाट्यांक रोजगार ना। गांवच्या तरणाट्यांक काम धंदो दियात म्हूण सोनशेकारांची मागणी। सोनशेच्या लोकांक भितर उडयल्या उपरांत गांवची कितें परिस्थिती ती पळोवंक प्रुडंट सोनशे पावले। गांवांतल्या अर्ध्या घरांक कुलपां, चडशा भुरग्यांचे आवय बापूय कोलवाळे जेलींत। गांवच्या बेकार तरणाट्यांक खंय मायनिंगांत जॉब्स ना, काम धंदो मेळटा जाल्यार धुल्लो खावपाची तांची तयारी। इतली वर्सां जाली हांव ह्या जाग्यार आसा हांगासर। इतले आमचे हे भुरगे हे करता, एका भुरग्याक आमचे कोण तेंची जबाबदारी घेयना। वयल्यान उलट भुरगे आमचे कोणाकूच काय करूंक ना, फक्त आमकां कामाक घेना। आमचे धुल्ला गेला लागून आमची परिस्थिती पळय खंय जाल्यार म्हटल्यार इतल्याक तांकां व्हरून तांकां भितर घालता आनी काय काल दिसा तो 75 म्हाका चलोंक मेळना, इतलो धूल म्हाज्या दोळ्यान नाकान पडटा अशें घोळून म्हाका जाले रस्त्याक तिस्कार पावता म्हणसर। अशें आमचे हाल करून दवरले सामके, कोणूच आमची काळजी घेयना मरता म्हटल्यार। जे लोक गांवांत आसात ते भितर पडिल्ल्या शेजारा पाजारांच्या भुरग्यांक सद्याक कशे तरी सांबाळटात। फुडें कितें करपाचें आधार दिसना म्हूण गांवची बायलां रडटा। आज हे बारीक बारीक भुरगे आहा, हे एका घरान 7-7 भुरगे आहा, 14 जाणांचे आहा भुरगे, आवय बापूय थंय आहा। ह्या भुरग्यांचे कशें करपाचें? आमी दुयेंताचे आसा, घरान एकटे रातचे कितें जाल्यार कोण आसा आमकां? ह्या घरान कोणूच ना आधार आमकां रातचो। आमी कितें करपाचें? गव्हर्मेंटान आमकां कोणूच लागीं घेयना। आतां कळ्ळें तेंचें आमकां सगळें, आयज आमच्या फाटल्यान कोणूच ना। भुरग्यांक शाळेत धाडपाकूय भंय, ट्रकांक लागून रस्त्यार चलपाकूय भंय। शाळेत वतली जाल्यार गाडी ना, शाळेत उदक पाणी ना, अशी सगळी परिस्थिती। शाळेचे भुरगे आहा ही बारीक बारीक, तांकां वयतले जाल्यार वाट ना, आनी वाटेर वयतले म्हणल्यार ट्रक इतली चलता तांकां थंय
कितें जायत जाल्यार कोण पळयतले तांकां. ते एक जालें. उदीक तांकां ना तर शाळेंत. गाडी पयली आसलेली, आतां तांकां गाडी सुद्दां ती ना. चलत वचून ती चलत येता. जीव मुठीन घेवन म्हणटा तसं तांकां धाडचें पडटा. शिक्षण गरजेचें म्हणटा, पूण तांकां थंय वयतले जाल्यार सुद्दां कितें येना. सोंचेच्या गांवांत हेल्थान फिट असो खंय कोणूच दिसना. तरणाटे ते ल्हान भुरगीं सगळ्यांक धुल्लाचो त्रास. आतां हे धुल्लो ज्या तरेन जाता ते धुल्ला खातीर सगळे आमच्या गांवांत जितले अशे एजीर आसात, एक 30-35 बीन, तितल्यांक अशें प्रेशराचें आहा. कोणाकूच अशें प्रेशराचें ना अशें ना. आनी त्या खातीर तांकां आतां भुरगीं आहा तांकां धुल्ला खातीर येयल्ले दिसा पोटान खंयचे त्रास जाता, खंयचो जोर येता, तांकां जो आतां धुल्लो सहन जायना. कितें म्हणून करपाक, रातचे जाल्यार रातचो तेवटेन तो प्लांट चालू आसता, त्या भुरग्यांक थंयसर न्हिदपाक सुद्दां मेळना. तेवटेन तो त्रास तांकां, हेवटेन दिसाचो धुल्ल्याचो त्रास. 4-5 वर्सां बंद आसले तेन्ना सगळीं जाणां हेल्थी कशी आसली. पूण आतां जेन्नाच्यान चालू जाला तेन्नाच्यान येयल्लो भुरगो दुयेंस आनी व्हडले जे मनीस आसा ते सुद्दां दुयेंस. कोण बरो म्हणटा तो फिट कोणूच ना सोंशीन. आतां ट्रकांच्या ट्रान्सपोर्टाक कांयच मर्यादा ना. पॉल्युशनाचे कांयच सेफ्टी मेजर नात. लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावप चल्लां. हांव म्हणटा मात तर तुमी कितें लिमिटान गाडयो चलया न्हू, कांयच ना. ज्या तरेन कसलीच सेफ्टी म्हणटा ती पॉल्युशनाची सेफ्टी तेंच्यांनी कसलीच दवरूंक ना. सगळे ट्रान्सपोर्ट चालू, उदक म्हणटा रस्त्यार मारिना. ते मारता केन्ना रातचे एक बेश्टे मारपाक जाय म्हणून मारता नांवांक, नाजाल्यार तेवूय ना. आतां ह्या दिसान तेंच्यांनी उदक सुद्दां मारूंक ना. थोडे दीस क्लीन म्हणो करता. कितें क्लीन करता, आसा तशेंच आहा. कितले तूं क्लीन कर, परत रस्त्यार धुल्लो आसतात. रस्त्यार चलपाची परिस्थिती ना. पयलीं मायनींग 2008 बी तेन्ना मायनींग आसली तेन्ना तरी गाडयो कमी आसल्यो. पूण आतां जेन्ना मायनींग स्टॉप जावन परत चालू जाला तेन्ना आतां गाडयो खूब जाल्ल्यो आहा. पयलीं 500 आसल्यो जाल्यार आतां 600-700 गाडयो जाला. म्हाका दिसता मायट बी 900 जावं 1000 अश्यो गाडयो जाला. आनी येयल्ले दिसा गाडयो वाडत आहा. आनी त्या भायर आतां एडिशनल ट्रान्सपोर्ट जाला. ट्रान्सपोर्ट आसा तसो फूल स्विंगान चालू आहा. अरेस्ट केला काय कंपनीकूय फरक पडना आनी गव्हर्मेंटाकूय फरक पडना. आतां सपोज हांकां कितें जालें भुरग्यांक जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण? आदल्या सिजना परस खंय आतां मिनाचो ट्रान्सपोर्ट वाडला. मायनींग बंद जावन परत सुरू जाले उपरांत तर खंय हिसपा भायर ट्रक दिसान दीस वाडटात. सरकाराची रेग्युलेटरी यंत्रणा फेल गेल्ल्यान एकदां गोंयचें मायनींग बंद पडलें. सगळ्यांनी परिणाम भोगले. अजुनूय बंद मायनिंगाचेर परिणाम भोगतात. आनी आतां परत ये रे म्हाज्या मागले. फाटलीं 4 वर्सां सरकार कांयच बुद्ध शिकलो ना. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार.